दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मनात एक दोतोर प्रतापानंद नाईक ते एक जेस्वीत याचक गोंयच्या थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राचो स्थापक साधो आनी निर्देशक जावन लांबायेची 26 वर्सांची वर्ती मोठी सेवा ताणें अर्पिल्या. प्रत्येक सावन कोंकणी संशोधक म्हणूनच ते नांवाडल्यात. मुळान कुंदापूरचे गंगवळींत ताचें शिकप ताणें मुंदरशिल्लें आनी प्रस्तुत लोयोला हॉल मिरामार पणजी हांगासर कोंकणीचो वावर ते पेटोवनच आसात. आनी माध्यमाद्वारे कोंकणींत ताची जायती मिनत वावट तांणी दिल्या. प्रत्येक जावन CCR TV हातूंत तांणी सादर करचे भोव अपुर्बायेचे कार्यक्रम शिंपेंतली मोतयां सर्वांच्या पसंदेक ते पात्र जाला म्हणच्यात आमकां वरतो संतोष आनी अभिमान. आनी आज आमचे मदें हांगासर आसात मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक. फादर, म्हज्या जिवितांतली मेटा हे भोव अपुर्बायेच्या कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत. निजकी आमकां वरतो संतोष, फाटल्या 1-2 एपिसोडांनी तुमी विशेष रितीची जणवाय आमच्या विक्षकांक तुमी दिली आनी थोड्या तावन म्हाका एक संदेश आयलो. कितें म्हळ्यार तुमच्या विशयांत इल्लीशी चड वळख जायचे म्हूण सांगलें एक म्हाका थोड्यांनी रिक्वेस्ट केलें आनी देखून तुमकां आज ह्या आमच्या स्टुडियोंत म्हज्या जिवितांतली मेटा ह्या भोव अपुर्बायेच्या कार्यक्रमाक आमी तुमकां हांगासर आव्हानीत केलें आनी तुमी वर्त्या मोगान ह्या कार्यक्रमाक आमचे संगी हांगासर आसात. ह्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें मोगाचो येवकार आमी आशेता. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या विशयांत तुमची एक वळख आनी तुमच्या मिसावाची एक झळक, तुमच्या वावराची वळख आमच्या विक्षकाक दिवंक म्हाका व्हरतो अभिमान. पूण म्हाका सांगा तुमी तुमचें नांव हें म्हाका एक विशेश म्हूण म्हाका पगता. कित्याक म्हळ्यार हें नांव आयकतना एक सादारण एक स्वामीजीचें नांव आयकल्लें बरी जाता म्हाका. तें जावन आसा मरादीक दोतोर प्रतापनंद नायक. ह्या नांवा विशयांत कितें सांगूंक आशेतात? जे सवाल तुमच्या मतींत आसा तेंचो हर एकल्याक म्हाका मेळटलें विचारता. अशें कशें थोड्यांक दिसता हांव हिंदू मनीस आसलो, क्रिस्तांव जालो अशें जायते जाणांक दिसता. पूण आतां आसतना म्हाका तो हिंदू पाद्री म्हणचे लोकांक गोंयांत दिसता हांव धर्मांतर जालें म्हजें देखून अशेंय दिसता म्हूण म्हाका विचारतले आसात. म्हजें मूळ नांव स्टॅनिस्लावस करवालो. आमचें फिलॉसॉफी करतना पुनात आमचे ते नोबली कॉलेजींत म्हजें नांव ऑफिशियली बदलून घेतलें. ऑफिशियली म्हणजे मॅजिस्ट्रेटा मुखार वचून थंय एफिडेविट पळय करूंक आसा. कारण इतलेंच, हांव जॉयन जाल्लो बेळगांव वाठारांत आमचे जेजुईत लिंगायत लोकां मदें काम करतात आनी ते स्वामी, तांकां स्वामी म्हूण आपयतात. आनी ती सुरवात केल्ली स्वामी आनिमानंदा गोंयचो जेजुईत ताणें सुरू केलें. मागीर स्वामी अमलानंदा आनी अरुळानंदा अशे ते एक जण स्वामी 3 मठां, क्रिस्तांव मठ ते, तांकां इगर्ज म्हण नासले, मठांनी काम करताले. आनी म्हाका दिसलें म्हाका कन्नडा भास येता आनी बरी येता, देखून तांचे मदें वावर करचो. देखून म्हजें नांव हांवें बदलिल्लें म्हळ्यार कशें स्टॅनिस्लावस हें एका जेजुईत संताचें नांव. नोव्हेंबराचे 13 तारखेर ताचें फेस्त जेजुईत करतात. ताचो इंडियन इक्विवलंट प्रताप. स्टॅनिस्लावस वा प्रताप म्हणल्यार ग्लोरी, महिमा. म्हूण स्टॅनिस्लावसाचें इंडियन इक्विवलंट प्रताप. तांणी चटांनी आनंदा लायला न्ही, अमलानंदा, अरुळानंदा, आनिमानंदा. हांवें तशें प्रतापानंदा केलें. पूण हांवें तितलें दवरलें ना, नायक नायक म्हूण लायलें. कित्याक आमी गोंयांत जेन्ना आमी क्रिस्तांव जाले तेन्ना गोंयच्या सालसेट वाठारांत बेतालबाटी म्हणल्या गांवांत 1620 इसवेंत तिलप्पा नायक म्हणल्या मनशाक
पुर्तुगेजांनी हो तो क्रिस्तांव जालो आनी ताका सरने आल्कोज करवालो दिले कितें गस्पार करवालो अशें कितें सारको तो उडास ना पूण म्हजे कडेन रेकॉर्ड आसा दिलें आनी आमच्या बापायन सांगलें आमकां आमी बेताळपाटीचे हांगा येवन सेटल जाल्या कुंदापुरांत म्हणून देखून हांवें आमचें मूळ तेन्ना त्या वेळार जेजुता मध्ये चड करून कर्नाटकांत वस्ती केले जेजुता मध्ये एक प्रकारची पिसाय म्हणटा हांव नांवां भारतीय नांवां घेवची म्हणजे नांव घेतलें आनीतल्यान फायदो बरोच जालो फायदो असोच जालो म्हाका खंयच्याय हिंदू लोकां मदें भोंवताना कांय प्रॉब्लेम जालो ना नांव आयकना म्हणटा ताका दिसता हांव तांचो मागीर ताका कळून येता हांव तांचो पुरतो न्हय पूण त्या वेळार आमचो संबंद बरो जाल्लो आसता हिंदू मंदिरांनी तांचें आर्किटेक्चर पळोवंक म्हाका भारी हें तांच्या मंदिरांत हांव भोंवन आयलां पळोवन आयलां कोच्चीन गेलो थंय हिंदू लोकांक मात्र ते रावूंक दितात कोंकणी संमेलनाक गेला म्हाका रावूंक मेळ्ळें म्हजें नांव पूण हांवें कांय सांगूं ना कोण म्हणून मागीर तांकां कळ्ळें पूण ताका दिसलें आसूं दी व्हडलें आतां कांय करूंक जायना न्ही तशें त्या वेळार त्या चिंतपाक लागून हांवें केलें सारकें पूण म्हज्या बापायक तें पसंत जावंक ना नांव बदल्लें म्हज्या बापायक तशें कन्नडांत कितें सांगता हेसरिल्लें न्ही ते पूण आमी सांगता पूण आतां तुमच्या नांवाच्या विशयांत तुमी सांगतना खंडीत जावन तुमी नांव तें चेंज केल्ल्यान तुमकां एक विशेष रितीचे अनुभवाचें वातावरण विविध जागे विविध मेळचे अनुभव तुमकां मेळ्ळात म्हळ्यार म्हाकाय तुमचे मूळ हांव जाणा कित्याक म्हळ्यार आमी दोगी एकाच मुळांत एकाच फिरगजेचे तुमी गंगवळींत वस्ती करून आसल्यात आनी हांवूय गंगवळींतच वस्ती करून आसलो आनी म्हज्या वरणी तुमी एक 10 वर्सां सिनियर आनी आमच्या फिरगजेंत एक आल्तर भुरगो जावन म्हाका एक सदां एक प्रेरण तुमी दितले आनी तुमी सेमिनरीक जॉयन जाल्ल्या घडये तुमकां सेंड ऑफ दिल्लो हांव धाकटो भुरगो आसलो आजुनूय म्हाका बरो वळख आजुनूय म्हाका मस्त उडास आसा आतां तशें आमचे पयल्याचे उडास आमी जिवे करतना निजायकी म्हाका मस्त धादोसकाय जाता कित्याक म्हळ्यार तुमचें कुटुंब आनी आमचें कुटुंब भोव लागशिल्लें एकाच वाड्यांत आसलें इल्लीशी डिफरन्स लागीं वचोंक 5 मिनटाची वाट आसली बय फादर तुमी गंगवळींत वस्ती करून आसल्यात तुमचें कुटुंब पूण तुमचें मूळ खंयसर आनी तुमचें एज्युकेशन खंय जालें आनी ह्या विशयांत आमच्या विक्षकांक एक म्हजो बापूय कुंदापूरचो करवाल घराणे हे सगळ्या मंगळूर उडपी देशीचें एकच घराणें आतां म्हजें 7th जनरेशन 6वी पिळगी म्हजी ओके आमचे कडेन फॅमिली हें आसा रेकॉर्ड आसा सावेर करवाल म्हणल्यार एकल्याक फादर जुजेवाज हो सांत जुजेवाज न्हय ताणें तो कोर्तालीचो गांवांत आनी तो कुंदापूर इगर्जेचो विगार आसलो आतां केदें जाणां 1799 म्हजे पुर्वज टिपूचे बंदडेन वचूनात कित्याक आमी टिपूची बंदड काबार जाताना आयल्या ताणें हाडले सावेर करवाल म्हणल्यार एकल्याक कित्याक आदार करूंक इगर्जेत ताका आदार करूं म्हणजे गोंयांत साक्रिस्तांव म्हणटात हांगा मिरळ म्हणटात ओके थंय म्हणून ताणें आनी ताचे उपरांत ताच्या पुतान ताच्या नातवान अशें 5 जनरेशन 5 पिळगी आमी कुंदापूर इगर्जेंत मिरळ म्हूण सेवा दिल्ली आसा कुंदापूर जालें मागीर म्हज्या बापायन गंगवळ्ळी जागो घेतलो आनी आमी गंगवळ्ळी सेटल थोडो वेळ मुंबय आसल्या ओके बापाय सांगता पूण बापाय मागीर मुंबयच रावलो आनी आमी गांवांत आयल्या गांवांत खंय तरी आमकां जागो जाय म्हणून गंगवळ्ळी जागो घेतलो आनी आमी थंय रावल्या म्हजें फर्स्ट स्टँडर्ड तें त्रासी जालें कित्याक आमी मुंबयताना येतच रावूंक घर ना खंय रावचें आमच्या आज्यागेर म्हजी आवय त्रासीची गंगवळ्ळी फिरगज गांव त्रासी थंय रावन थंय कल्याणी प्राथमिका शाळे म्हूण आसा थंय पयले क्लासींत हांव थंय शिकलो ताचे उपरांत एक थोडे म्हयने आमी आमचे गंगवळ्ळीचें घर जातना गुज्जाडी रावल्या आनी गुज्जाडी थंय गॉर्मेंट इस्कॉलांत शिकलो पण 2री क्लास पासून गंगवळ्ळी सरस्वती विद्यालय प्राथमिक शाळे थंय शिकलो 5वी पर्यंत 7वे क्लासीक सरस्वती विद्यालयाचे हायस्कूल आसलें थंय
थंय आयलो. हांगाय आसले प्राथमीक शाळा ती 7वी पर्यंत आसली. कित्याक लागून हांव जाणा हांवें म्हाका ते थंय धाडलें. 6वी ते मागीर 10वी पर्यंत तेन्ना 11वी नासली. PUC करूंक कुंदापूर येवचें पडटालें. हांव गंगवळ्ळी शिकलो. ताजे उपरांत PUC एकच वर्स तेन्ना हांव शिकतना. PUC आनी मागीर BSc हांवें विशय घेतलो. ते कुंदापूर भंडारकार्स कॉलेजींत हांगासर म्हजें शिकप जालें. ओके ओके मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी आज सरस्वती विद्यालय SV इस्कॉलाचो उडास काडटना जाय की म्हाकाय थोडे म्हजे उडास मस्त खुशेचे उडास थोडे जिवे जाले म्हणचे आतां कांय सुद्दां भावना. कित्याक म्हळ्यार त्या संस्थेंत म्हजी आवय आनी म्हजो बापूय हाची सेवा दिवन आसले. म्हजी आवय इंग्लीश टिचर जावन आसले, म्हजो बापूय ड्रिल मास्टर SSC ऑफिसर जावन आसलो. आनी हांवें 12 वर्सां तुमचे वरीत एकाच इस्कॉलांत म्हळ्यार तुमी कल्याणीत पयलें शिकल्यात, पूण हांवें सरस्वती इस्कॉलांतच अप टू PUC म्हणसर हांवें थंयसर म्हजें शिकप उरून धरिल्लें. आनी ह्या इस्कॉलाचे म्हाका एक आजुनूय एक लागशिल्लो संबंद आसा. थोडे आमचे भोव लागशिल्ले रोसाळ मासाळ उडास आसात. आनी ज्या कडेन तुमकां हांवें विचारचें त्या इस्कॉलांत शिकतना कांय फुडें एक गंमतेची ह्या उडास दवरचे तसले खंयचे विशय आसात की तुमचे लागीं? आसात, कितलेशे आसात. त्या वेळार आमकां शिकोवपी टिचरी आसताल्यो पळया त्यो सगळ्यो क्रिस्तांव आनी चडाव चड आंकवार. तुमच्या आवयनी म्हाका शिकयला तेल्फीन टिचर म्हणटाले. तुमचो बापूय ताका आमी ताचें नांव वालेरियन फेर्नांद पूण आमी ताका वाली मास्टर म्हणचे शिकयलां. अणभव अशे जरी ते हिंदू मॅनेजमेंट इस्कॉल आजूय हांव अभिमानान म्हणटा एका हिंदू मॅनेजमेंटा इस्कॉलांत म्हजें शिकप जालां म्हणून म्हाका कितेंच उणें पडलें ना जिवितांत. उलटें जाल्यार आमचे भारतीय संस्कृती विशीं कितलीशीच म्हायती मेळ्ळी, कितल्योश्योच काणयो म्हाका खबर आसात. कित्याक आमचे शिकोवपी मास्टर आनी त्या वेळार ते हिंदू. फिलीप ग्रेशियस मास्टर विज्ञान शिकयतालो आमकां. तो क्रिस्तांव आनी तुमचो बापूय हे 2 जाण सोडल्यार आनी सिसिलिया मोतेरो म्हूण टिचर आसली कुंदापुरतां ती येताली. ती आंकवार, ती आमकां इंग्लीश शिकयताली. उरले सकट आमचे मास्टर हिंदू. पूण इतले ते मन लावन आमकां शिकयताले, इतले खंयच भेदभाव ना, कांयच ना. आतां आमी पळय हिंदुत्व हिंदुत्व अशें करना, तसलें नाच नासलेंच. आमकां केन्नाच दिसलें ना आमी एका परकी इस्कॉलांत शिकता, हे परक्याचें इस्कॉल अशें कांयच बगलें ना. उलटें जाल्यार आमचें इस्कॉल एक अभिमान त्या इस्कॉलाचेर. अशें अणभव आमकां व्यंकटेश शेणे म्हणून एकटो हे शिकयतालो कन्नडा 6वी-7वे क्लासींत. आनी आमकां गार्डनींग म्हूण एक विशय आसलो. इतलो सादो मनीस तो आनी भुरगे ताका इतले सतायताले, त्रास करचे कळ्ळें, बारी पडटाले भुरग्यांक. पूण ताणें आमकां गार्डनांत व्हरचें, व्हरून हर एका झाडा विशीं म्हायती सांगची. मागीर कंपोस्ट सारें जातालें, तें सारें कशें करतात तें सांगचें. आमचे थंय एकटो गार्डनर आसलो उदक घालूंक. हय रावण आसता, उदक घालूंक लावचें, हें सारकें लावचें. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार एक सदां सकाळीं आमी एक ताची डायरी बरोवंक आसा. म्हळ्यार गार्डनांत कितें कितें जालां आमी वचून बरोवंक जाय. ताचो फायदो इतलो जालो, निरीक्षण म्हणटा आमी, ऑब्जर्वेशन. म्हळ्यार खंयच्या झाडार खंयचें फूल फुल्लां, कितलीं फुलां फुल्लात, फुलाचें नांव कितें, फळ जाल्यार कशें आसा, कितें आसा, हें सगळें आमी बरोवंक आसलें. आनी तोच मागीर ते तपासतालो. ताका लागून म्हाका झाडांची वळख जाली. एक झाडांचेर मोग आयलो. आमच्या कुटुंबांत ती आसलीं झाडां लावचें आनी तें, पूण हांगा इस्कॉलांत तें जाल्ल्यान ताचो म्हाका खूब फायदो जालो. कित्याक थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रांत 20 आनी 6 वर्सां हांव आसलो. थंय मिनी बॉटॅनिकल गार्डन हांवें तयार केलें. झाडांक नांवां दिलीं कोंकणी आनी मागीर ताचें इंग्लीश नांव आनी बॉटॅनिकल टर्म सायंटिफीक नांव, बोर्ड लायले. हे सकट करूंक एका प्रकारची हांव म्हणटा सुरवात, बुन्याद ह्या इस्कॉलांत जाली. श्रीनिवास पै आमचो हिंदी मास्टर, तो फकत आमकां हिंदी शिकयनासलो. पुस्तकां चेंज जातात, बदली जातात, खंय ताण हाडूंक जाय ती कुंदापुरतां. कुंदापुरा आमकां कोण वेता न्हंय उतरून, सोमारतान शेनवारा वरें इस्कॉल आसता. ब्रिजनाथ तो टिचर वसाची.
तो आमकां सकता आमच्या कडल्यान घेतालो, कोणाक बूक जाय नांवां घेतालो. आनी मागीर तो ते बूक हांवें पळयला, तो बॅगांनी घालून हातांनी चलोवन येवचे, घोंगोळ्ळी त्या कळवा थावन इस्कॉला कडेन बरेक चलोवन येयचे ते बॅगां घेवन. आनी ते बूक हाडटच मागीर नांवां दिल्ल्यांक आमकां आपोवन बूक आयला म्हूण सांगचे, आमी ते रावचे. ते नवे बूक येताना जो संतोश आमकां जाता, मागीर विचारचें आमी ताका, सर उरलीं पुस्तकां आजून येवनात, येतच तुमकां सांगता. असो इतलो श्रीनिवास पै कडेन आमचो संबंद. आमचो खंडीक मास्टर आमकां मॅथमॅटिक्स शिकयतालो. आनी ताका मॅथमॅटिक्स म्हणल्यार तो म्हाका दिसताना तो तयारी करून आयलो अशें विचारलें, कितें शिकयलें काल, जालें थंयच्यान सुरू केलें. मागीर खंयचोय प्रॉब्लेम विचारल्यार सर हें तातूंत कितें आसा, कितें कठीण आसा, गेला बोर्डाचेर गेलो आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व केले. आल्जिब्रा असो आमचे मास्टर आनी आसात पळय, इतले आमकां बरें करताले. ते विशय ताका जाणा आसले, विशयचे ते जाणकार. आमचो कन्नडा पंडीत विठ्ठल शणै टॅक्स पावस पडटाना भुरग्यांक हातूंत इंट्रस्ट ना पाठांत, पूण तो जाणा आसलो क्लास कशी करप, आमकां काणयो सांगच्यो. रॉबिन्सन क्रुसोची काणी इंग्लिशींत वाचच्या पयलीं हांव जाणा आसलो, ताणें आमकां सांगलां. पंचतंत्र जालें, बिरबलाच्यो काणयो जाल्यो, तेन्नाली रामाच्यो जाल्यो. किंग कॉंग फिल्म पळयल्लें हांवें जेजूत संस्थेन बेतस, म्हाका दिसता पाद्री जावच्या थोड्या वर्सां आदीं आसतालें. पूण त्या फिल्माची काणी म्हाका कळीत आसली, कित्याक आमचे विठ्ठल शणैन आमकां सांगलां. अशें फकत शिकप म्हणल्यार पुस्तकी म्हळ्यार बुकीश नॉलेज न्हय, कितलेशा हेर गजाली विशीं आमकां म्हायती मेळटाली. आमचे कडेन ते काडून घेता. डिबेट आसताले, तणाचें घर बरें की नळाचें घर बरें, दोन वाटे करचे. थोड्यांनी तणाचें घर बरें म्हणचें आनी वाद मांडूंक जाय आमी कित्याक बरें, उरल्यांनी म्हणचें नळाचें घर बरें, तांणी नळाचें घर बरें, तांणी वाद मांडूंक जाय. मागीर निमाणें सर आमकां कितें करता शिकयतालो आमचो विठ्ठल. दोनी घरांत ती फायदे आसात म्हणून एक बॅलन्सिंग करचें, अशें सकट आसा पळया. वय फादर मस्त खुशी जाली तुम्ही आमच्या SV इस्कॉलाच्या विशयांत थोडी आता गजाली म्हणजे आमच्या भिक्षका मुखार सोडत दवरतना म्हाका इतली खुशी जाली दिसा की हांव त्याच संस्थान शिकल्लो. वर्त अभिमान म्हाका, वर्त अभिमान. कित्याक म्हळ्यार म्हजो बाबय आनी म्हजी आवय थंयसर ते शिक्षक जावन आसले आनी त्या एका कन्नड माध्यमाच्या संस्थांत शिकोवन म्हाका एक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणून बगल्लें ना. खंयच्याय भाशेंत उलोवंक, कोणा लागीं एक इंटरॅक्ट करूंक, संवसाराच्या खंयच्याय मुल्यार वचून घेवन हांव उलयतां म्हूण सांगलें धैर्य म्हाका उब जाल्लें त्याच एका इस्कॉलाक. निजय की सरस्वती विद्यालय SV इस्कॉलाक हांव ऋणी जावन आसा, तुमी ऋणी जावन आसात. आतां तुमच्या शिकपा विशयांत जालें मुंदर सुरवेच्या पयलें गंगवळी फिरगेजेंत तुमचे आध्यात्मीक या देवाचो थाडो आयकलो तुमकां गंगवळी फिरगेजेंत आसतालो. ह्या देवाच्या ताळ्याक पाळो दितना त्या फिरगेजेंत ह्या तुमच्या कुटुंबांतलें वातावरण खंयच्या रितीर ताका पुरक जावन आसलें? पुरक म्हळ्यार आवयचें कुटुंब जावं दी, बापायचें कुटुंब जावं दी, भक्तीपणाचें कुटुंब. बापायच्या कुटुंबांत ती इगर्जेची सेवा केल्ली. कुद्दापडी इगर्जेक लागूनच आमचें घर आसा थंय, चर्च व्यू म्हणून. घरांत सोरो कोण पियेना, सिगरेट बेडी ना, झगडी नात, गाळी सवे नात, कोण वडिलां उलयतना मुखार येवंक ना आमी भुरग्यांनी फाटीं. सदां मिसाक वयचें. इगर्ज लागीं जाल्यार तें बापायच्या घराणा. आवयचें घराणें त्रासी, पूण आमी रावल्या गंगवळ्ळी. पूण आवयन आमकां सदां मिसाक धाडचें, मिसाक वयचें. मीस जाता इस्कॉल. आमचें जिवीत कितें, घर, इगर्ज आनी इस्कॉल हें त्रिकोण आमचें. ताचे भायर वचूंक ना, वचूंकूच ना. तें तकलेन सयत येना. आनी आवय जाणा घरांत आनी इगर्जे वचूंक कितलो वेळ लागता, येवंक कितलो वेळ लागता, इस्कॉलाक कितलो वेळ लागता, हें सकट. बट चुकून घेवचें बरी ना. बापूय मुंबय आसतालो, म्हळ्यार आवयच्या आसऱ्या खालच हांव व्हड जालो.
त्या वेळार वातावरण आमच्या इकडचें जाल्यार भक्तीपणाचेंच तेसीसचे पाद्र्याब म्हज्या ल्हानपणार आमचो पयलो पाद्रा पूण सांगल्यार फादर जुजे सोज, आतां फादर हॅरी सोज आसा आनी बर्नर्ड सोज आमच्या मदें आज ना, आनी तांचो आनी एकलो भाव चार्ल्स सोज पूण ताका हांवें पळोवंक उडासना. तांचो बापायचो भाव फादर जुजे सोज त्या वेळार लातीन भाशेन मीस, सगळें लातीन भाशेंत मीस. शर्मा एक मात्र कोंकणीन. पाद्र्याबान थंय मीस पेटोवचें, हांगा लोकांक तेर्स म्हणचो, मागणी म्हणची. मागीर एक पुस्तक आयलें फादर सिल्वेस्टर मेनेझेचें, पाद्र्याप थंय जमात प्रार्थना कॉलेक्ट म्हणटात ताका आमी लातीनांत. ताणें देव आसतना हांगा आमी ते मागणे शिकोवचें. आयतारांनी कितें जातालो, तुमचो डॅडी ते शिकयतालो. सदांच त्या मिसाक हांवें तें वाचचें. मागीर बेटोणेचें मागणें आसतना तो लातीन भाशेन म्हणटा, हांवें हांगा एक तें फिक्स आमचें मागणें सदां तें मागणें शिकोवचें. कुमगारा उपरांत आदी एक मागणें, कुमगारा उपरांत एक मागणें. अशें मदीं आमची थोडीं गितां मिसाच्या केरीक आनी एक गितां सकट कोंकणी, थोडी आमची लातीन भाशेन सकट ती आमकां येताली. अशें एक भक्तीपणाचेंच वातावरण. आनी घरांत पेर्स नासतना एक खण पेर्स म्हणले शिवाय आमच्या आवयन आमकां जेवंक वाडलां म्हाका हातूंत उडासना. सैरी येवं दीत, फेस्त आसूं दी, कितेंय जावं दी, आमोरी जाली एक खण पेर्स म्हणूंकूच आसलो. तो पेर्स म्हटल्या बगर जेवण ना, न्हिदूंक वचूंक ना. सो तशें तुमकां एक देवापण येवंक एक फिरगेजंत ते विगाराचें एक हें विगाराचो एक पाठिंबो आनी तशेंच तुमचें घरचें वातावरण प्रमुख जावन तुमचें घरचें वातावरण कारण म्हणटात तुमी. सो ह्या घडये तुमच्या कुटुंबा विशयांत, तुमच्या आवय बापाय विशयांत, भाव भयणी विशयांत एक मोठी विचारक. तें सांगचे पयलीं हांवें जिवितांत केन्नाच हांव एक पाद्री जातलो म्हूण अशें चिंतलें ना आनी व्हडणी नासलीच. म्हज्या बापायच्या कुटुंबांत म्हजे बापले सेमिनरीक जॉयन जाले. म्हजो अंकल शेरी अंकल मंगळूरचो आदलो बिस्प बाजील सोज ताचो क्लासमेट. सांगात शिकले ते पूण हाणें सोडलें. मागीर म्हजो निमाणो अंकल बापायचो भाव क्लॉड तोय जॉयन जालो, ताणें सोडलें. आमच्या कुटुंबांत अशें कुटुंबांत बापायच्या कुटुंबांत पाद्री आसात, आवयच्या कुटुंबांत चड दोग जाण आसले. एक आमचो आदलो विकार जेराल मंगळूरचो लुईस, मोर्सिंजर विल्यम लुईस, मागीर फादर आल्फ्रेड सिल्वा, तो अजमेर देशी जाल्लो पळय तसलें. म्हाका खंयच व्हडणी नासली. पूण हांव 7वे क्लासीन शिकतना फादर आल्फ्रेड वर्साक एक फावटी रजेर घरा येतालो आनी म्हज्या आवयच्या घरा कुशे पयस तेंच लागीं तो रावतालो. बस्त्याव सिल्व म्हूण ताचो बापूय थंय रावतालो. आनी तो चलोवन गंवळी मिसाक येतालो. एक दीस ताणें म्हाका आपोवन विचारलें, हांव तुज्या आवयक मेळूंक सोदतां, तिका आपोवन हाडशी. जायत म्हणलें. आवयक वचून हांवें सांगलें. आतां पाद्राबान आपयल्या म्हणटा ती आयली. आनी मागीर ताणें सांगलें, तुज्या पुताक स्टॅनीक हांव अजमेर व्हरतां थंय शिकोवंक. हांवें कितें म्हणलें, तो आतां हांगा ल्हान आसा, हांगा शिकोवन दी. आनी म्हाकाय ताची आतां गरज आसा घरांत, तोच मालगडो. म्हाका तेन्ना खुशी आसली, पण पाद्र्याप अजमेर व्हरताली, पयस वता, कितें गांव पळोवंक मेळटा. अशें तें कितें आनी कांय तें व्हडलें कांय चिंतलेंय ना जालें. हांवें ना म्हणलें, रावलो. पूण मागीर अशें 10वे क्लासींत हांव आसतना कानार खबर पडटाली, तो पाद्री जावंक वता वो तुमचो माम पावलो, तो सयत वता म्हणून खबर आमकां. पूण तें पडटा म्हाका जाय तकलेंत खंय व्हडलें हांवें घेवंक ना. पूण म्हाका मन आसलें हांव एक शिकोवपी जावचो, मास्टर टिचर. कित्याक म्हज्या घरांतच म्हज्या भयणीक आनी मॅथ्स आनी हांव शिकयतालो. तांकां क्लासींत कोणाक समजना तांकां एक्सप्लेन करतालो, हें सगळें आसलें. मास्टर जावचें अशी एक आशा आसली. पूण 10व्या क्लासींत हांव शिकतना आमगेर जायतीं कोंकणी पत्रां येतालीं. राखणो येतालो, आमची माय, आंज, सेवक, मित्र, ही पत्रां आनी जेजुराय
येता जेजुराय त्या वेळार एकच कलर मॅगझीन भायली पानां. पानां 4 कलर भितरली सिंगल कलर असले. आमकां कोंकणीन त्या वेळार खंयचेच कलर मॅगझीन ना. कन्नडान जाल्यार चंदमामा म्हूण इस्कॉलांत पडटाले तें पळोवंक आमकां भुरग्यांक भारी उमेदांनी वाचूंक कित्याक तातूंत सकट कलर पानां आसतालीं भितर बरीचशीं पानां. ही जेजुरायाचे आमी वर्गणीदार म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा पाद्राबान अनावन्स करची जेजुराय आयला म्हणून. सांगलें म्हणटच हांव पयलो थंय घेवंक आलतार भुरगो न्ही थंय तावन वचून पाद्राबाच्या घरा कडेन रावतच पाद्राब येता दिता म्हाका थंयच वाचूंक सुरू करचें. आनी ती पानां एक बरें म्हळ्यार ताका पिन ना लूज ती एक पान तुका एक पान म्हणून येतानाच म्हजें अर्दें वाचून जालें. घरा पावलें म्हणटच आवयन जेजुराय दी पळय तिका एक पान दिलें. जी पान हांवें वाचलां ती तिका दिवची. पयलीं खंयचें पान वाचचें ते चित्रांचे कलर तातूंत निमाण्या पानार एक काणी आसताली लास्ट काणी आसताली आनी मदें सिंगल कलरांत पोरण्या कलरांतले आब्रामाची जाकोबाची जुजेची दाविदरायाची सलमाची ते आसताले तांचे जिवितांचे कॉमिक स्ट्रीप टायपार आसताले आनी ते आमकां भारी वाचूंक उमेद. हांव SSC 10व्या क्लासीक शिकतना एक लेख आसलो जेजू तुका आपयता आनी ती कॉपी अजून म्हजे कडेन आसा. ती वाचतच हांव एक प्रकारचो अस्वस्थ जालो. तातूंत निमाणें वाक्य आसा तूं ये म्हजो पाटलाव कर निमाणें त्या आनी तें वाक्य खंय तरी म्हाका अशें लागलें 3 दीस पर्यंत म्हाका जेवंक नाका खावंक नाका कांयच नाका अशें जालें. आनी थंय म्हजे आपणाची सुरवात म्हणल्यार जाता. म्हाका मन नासलें पूण तुमकां थंय थावन आपयलें. तेन्ना आमचो विकार कोण फादर मायकल नोरोना पाद्राबाक वचून हांवें सांगलें फादर म्हाका अशें जाता न्हीद पडना जेवण म्हणजे आवयक दुबाव आयलो तूं जेविना खायना कित्याक विचारता तूं बरो न्हय बरो आसा कित्याक जेविना भूक ना अशें खरी गजाल ही म्हाका न्हीद पडना. सगळो वेळ एक ताळो आपयता भितरल्यान तूं ये म्हणून असो पाद्राबाक सांगलें. पाद्राबान म्हाका कितें सांगचें पाद्राबान म्हणलें ती देवचाराची ताळणी आसूं येता म्हणलें. तेन्ना म्हाका उठप हांवें म्हणलें फादर तुमी पाद्र्याक तुमकां देवचाराक काडची पदवी आसताली म्हजो तो देवचार तुमी काडा म्हाका भारी उप जाता. तर ताणें म्हणलें तो जाणा तुका खंयचो जेजुराय वाचलो परचो फादर तुमी दिल्लो पळय घेवन ये पळय ताजे कडेन कॉपी आसा न्ही टेस्ट करूंक तो म्हाका म्हणटा हाड आमकां उलोवंक धैर्य आसाय फादर तुमी तुमचे कडेन आसतलो तुमी वाचून म्हणूंक जाताय. तो घेवन वचून दुसऱ्या दिसा पाद्राबाक दिलो दाखयलो आनी पळयलें पाद्राबाक तो जाणा. ताणें म्हणलें बरें तूं आतां शीक 10वी कंप्लीट कर मागीर तुजो बापूय येता न्ही येता मेळत येता तेन्ना आमी उलोवया आमी पळय बरें फादर म्हणलें. तें पळयतना म्हजे भयणीन पळयलें दुसऱ्या दिसा जेनीन आनी त्या सांगता तो ना तिणें वचून आवयक सांगलें बाबा थंय आसा. हांव मालगडो जाल्यार म्हाका म्हज्या भाव भयणीन बाबा म्हणचें. आवय सारकी तापली कित्याक तुका पाद्राबान आपयलो आतां तो ना तूं कित्याक करतालें तें कित्याक आपयलें कितें केलें तुवें अशें जालें. मागीर सांगचें पडलें अशें आसा. तिणें इतलेंच म्हणलें बरें आसा तूं गेल्यार म्हाका कोण आसा इतलेंच तिणें म्हणलें. तिणें वची म्हणून ना कांय म्हणून कांय ना. आपणाची सुरवात म्हजी जाली जेजुराय पत्रांत हांव आनी जेजुराय कोण चलयताले जेजुवीत कन्नड लिपींतले हांगा फादर थॉमस लोबो थॉमस लोबो म्हूण आसलो तो तातूंत हें करतालो. थंय म्हजी सुरवात जाली आनी मागीर दुसऱ्या आनीक मे म्हयन्यांत म्हाका दिसता आनीक लेख आसलो कन्नडा एरिया तांकां मिशनरी काम करतात आमचे स्वामी अमरानंदा आनी माता आनी तांचे विशीं तांकां गरज आसा. तेन्ना हांवें चिंतलें थंय वचुया
तांतल्यान म्हजी जे जुरेपत्रांत म्हजी सुरवात. हिजो एक छाप्याच्या वावरांतावन एक देवापणाचे एक तुमचे ते एक बी फुल्ले म्हणून सांगच्यात कांयच दुबाव ना. फादर हांवें विचारलें तुमच्या कुटुंबा विशयांत एक धाकटी सण. चलो म्हज्या कुटुंबांत आमी 7 जाणां भुरगीं, पूण म्हजे प्रास दोगां वांगडा सरलात तांकां हांवें पळोवंक एकटी भयण आनी एकटो भाव. ती सरलात तांकां कुंदापूर मातयेक लायला. ल्हान प्रायर म्हजी पयली भयण सुमार एक 1.5 वर्सांची आसतना सरली. भाव जमून 1 दीस आसलो आनी ताका स्टानिस्लास म्हूण नांव दिल्लें. तो सरलो. तो सरतच हांव जल्मालो आनी म्हाका तें नांव दिलें. आनी म्हजे हांव पयलीं चिंतूंक ना एक दीस आपलो पूत जेजुईत संस्थेन वेतलो आनी हांवें जेजुईत संस्थेन वेता म्हूण केन्ना चिंतलेंच ना जालें. ताजे विशीं मागीर सांगता. हांव म्हालगडो, म्हाका 2 जाण भाव आसात आनी 2 भयणी आसात आनी आजून ती आसात. बापूय आनी आवय ह्या संवसारांत नात. आवय म्हजी 2004 वर्सा सांता भक्तांच्या फेस्ता दिसा काळजाचो आघात जावन सरली. बरी भलायकी नासली मनीस. आनी बापूय 4 म्हयन्या उपरांत हांगा पुना म्हज्या भावा लागीं आसलो, कित्याक हांगाचे सकट आमी विकले. तो थंय सरलो. हे म्हज्या बाबा आनी भयणी विशीं आमी सकट एक वटान आसा आजुनी एकामेकाच्या संपर्कांत. हांवें फोन करिना जाल्यार तींच फोन करतात. 8 दिसांक एक फावटी फोन कर. आतां हांव ओपन नासल्यान हांव तांकां एक वडील कसो जाला म्हज्या भाव भयणी. वय प्रभू कित्याक म्हळ्यार आमकां एक जाणा हांवें सांगाता मागले कुठं अमके जाणा सांगाता रावता म्हूण. तुमी ल्हानपणांतलो तुमच्या आवय बापायच्या एका प्रेरणांत सांगाता मागलें आनी देवान तुमचे जाय तितले आशिर्वादां घाली. आनी अशें म्हणटाना हांवें मुंदरसूनच्या पयलें तुमच्या घराण्या विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार प्रतिश्ठीत माटसोबड संस्थो थंयसर करवाल घराणें प्रशस्ती प्रदान करता. आनी ती प्रशस्ती प्रदान करूंक तुमी कारणभूत जावन आसात. तुमच्या एका बऱ्या मनात ती प्रशस्ती ती एक सादर करतात ते. ह्या प्रशस्ती विशयांत तुमच्या घराण्या विशयांत 2 उतरां. हय, ती सांगचे पयलीं आपुण्या विशीं म्हणटाना जेजुरे वाचलें तें जालेंच, पूण म्हजे आवय बापायचे मागणें आसलें तें म्हाका कळटा. सदां आमी तेर सतच देव आपोवण्या खातीर म्हणून मागणें आसलें. ओके, तें आमी सदांच म्हणलां. तो 5 कण तेर्स आसूं दी, 1 कण तेर्स आसूं दी, तें मागणें आमी म्हणटले. जेन्ना हांव पुना थियोलॉजी करतालो तेन्ना म्हाका हे वर्द मेळटा म्हणून परवणगी मेळ्ळी. हांवें म्हज्या बापायक कागाद बरयलें, इंग्लंड लेटर. तेन्ना बापायन म्हाका जाप दिली, म्हज्या मोगाच्या पुता तुका वर्द मेळटा म्हूण आयकून म्हाका चड खुशी जाली. पूण एक गूट तुजे थावन हांवें आनी तुज्या आवयन लिपोवन दवरलो, तो तुका आतां सांगता. आनी तें ताणें बरयलें. कितें बरयलें? तांची दोगांची काजार सैरीकेन जाल्लें, दोगांचेच. ज्या दिसा हांव तुज्या आवय लागीं काजार जालो त्या पयल्या दिसा थावन आमी दोगांनी सदां देवा कडेन अशें मागणें केलें, जीं भुरगीं तूं आमकां फावो करताय तुका जाय जाल्यार सगळ्यां चडटां तुजे सेवेक व्हर, पूण एकल्याकूय व्हर म्हूण आमी मागलें. सदां मागणें केलां आनी आमचें मागणें देवान आयकलें म्हणून म्हाका भोव चड खुशी. आनी हाचे विशीं हांव लोकांक सांगता. आज हांव एक जेजुईत पाद्री जालां, हातूं म्हजें व्हडपण कांय ना, एक देवाचें आपोवणें, पूण म्हज्या आवय बापायचें मागणें आनी केदारता तांच्या काजाराच्या पयल्या दिसा पासून. निजाय की आमचे आवय बापाय निजाय की बागी कित्याक सांगल्यार आजकाल आमी पळोवचें म्हज्या भुरग्यान इंजिनियरींग जायचें, म्हज्या भुरग्यान डाक्टर जायचें, तसलें एक व्हडलें एक एम्बिशन आसता. पूण त्या कडेन तुमच्या आवय बापायचें तें एक भोव आपुरबायेचें मागणें, त्या एका मागण्यात सगळ्या तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद देवला म्हणून सांगचें आतां कांयच ना. आतां त्या पुरस्कारा विशीं 2004 वर्सा आवय सरली काळजाचो आघात जावन. मागीर 4 म्हयने उपरांत बापूय सरलो म्हूण हांवें म्हणलें. जेन्ना आवय सरल्या वेळार म्हजी आनी तिका त्राशी इगर्जेन माती दिला. भयणी भाव आनी भयण म्हणलें आतां आमी मम्माचो फोंड बांदया गे. हांवें म्हणलें फोंड बांदूंक कित्याक जाय? ह्या फोंडा हांव विरोध. कित्याक म्हूण सांगल्यार
एक म्हणल्यार जागो आमी आडयता. वय खंयची एक सेमेस्टर आमी घेवया, सेमेस्टरांचो जागो फिक्स आसता न्ही, तो कितें चडना वाडना. आतां एक फोंड घेतलो म्हळ्यार कितें जाता, तो तुमकांच उरता, दुसऱ्यांक मेळना. मागीर कितें जाता, कोणाचे फोंड बांदलात ती कशी व्हडली मनशां, आनी कोणाचो फोंड बांदूना ती दुबळी मनशां. हें चिंतप कित्याक जाय? अरे मातयेंत थावन आमी आयिल्लीं, आमी मातयेक गेलीं म्हूण तातूंत आनी म्हजो फोंड बरो आनी तुजो फोंड ना म्हळ्यार अर्थ आसा हेका? आमी जिवनपणां जियेता. आमची सरली मनशां त्या फोंडांत नात, ती जिवन जालात, जिवंत आसात ती. थंय आसचे मागीर थंय हाडांय उरना, कुंभ जातात येतात आनी मागीर आनी एकटा माती दितात न्हू. वय त्याच म्हणात तुवें फोंड बांदूना जाल्यार आनी एका दुसऱ्याक थंय माती दितात. पूण ते फोंड बांदच्यो आनी त्या फोंडा कडेन कोण वेता? तुमी म्हाका सांगा, कोण वेता? कांय गेल्यार 1-2 वर्सां ते मागीर कांय आल्माच्या दिसा नोव्हेंबराचे 2 तारखेर वेतीत. वर्सभर त्या फोंडाचेर बसचें सुकण्यांनी आनी घाण करची. कित्याक जाय तें? हां, म्हज्या भावानी म्हणलें फोंड बांदची गरज ना, आमी अशें करया. आमच्या आवय बापायच्या मात्र नांवान मात न्ही, आमच्या आख्ख्या करवाल घराण्या तर्फेन हावज होल्ड वय त्या घराण्या तर्फेन आमी एक पुरस्कार दिवया. आतां साहित्य खातीर पुरस्कार आसात दुसरे दुसरे दुबायचे, कुटामचे, बारेंचे रड आसा. आमी कलाकाराक दिवया. एरिका कडेन उलयलो आनी तांकां भारी खोशी जाली. एरिका कडेन म्हजो संबंद पयलोच आसलो. 1986 पासून 87 पासून म्हजो एरिका कडेन संबंद कळ्ळें, आज पर्यंत तो आसा. ताणें भारी उमेदीन म्हजी सुचोवणी मानून घेतली आनी आमी करवाल घराण्या तर्फेन तो पुरस्कार स्थापन केलो. 20 आनी 5,000 रुपये आमी दिवचे. मागीर इन्विटेशनां माणसोबाण छापता आनी एक यादस्तीक मेमेंतो ते दितात आनी एक मानपत्र ते तयार करतात आनी एक फुलांची डाली दितात आनी एक फुलांचो जेलो ते माणसोबाण करता. कार्यावळीची येवजण सगळें माणसोबाण करता. आमी फकत 20 आनी 5,000 रुपये तांकां दिवचे आसले. अशें हें चल्लें. पोरवरेक 17 पुरस्कार अशें जाले. ओके. तातूंत जात कात धर्म प्रदर्शनां दिल्ले आसात. आतां ह्या वर्सा 2020 आनी 2 वर्सां पुरस्कार दितना वेंचून काडलो आमचो कोंकणीचो फामाद संगीतकार मेल्विन पेरिसाक वेंचून काडलो. ती खबर जेन्ना एरिकान म्हाका दिली, खंय तरी एक काळजान कांतोणी सुरू जाली. येद्या व्हडल्या कलाकाराक येदोळो पुरस्कार मेळूंक जाय आसलो. जावं वेळ घडी आतां आसली आसतली, आतां ताका मेळटा. येद्या व्हडल्या महान कलाकाराक आमी एक 20 आनी 5,000ची भीक दिता, ती सोंपता वय. अशें पळोवंक गेल्यार कलाकाराक कितले दिल्यार उणेंच. खंडीत कला मोल बांदूंक आमच्या जायना. म्हणलें चल, म्हणलें आमी तें आतां वाडया, 50,000 करया. आनी कशें जालें म्हाकाच समजना म्हूण दिलां. आतां हाचे उपरांत येवच्या वर्सा हांव ते 50,000 ते पुरस्कार जाता. पूण ते फकत म्हज्या आवय बापायच्या नांवान न्हय, सगळ्या तुमच्या नांवान येता. पूण थंय सांगूंक जाय घराण्यांचे सकट मनीस दितात म्हणून आनी हांव तातूंत तें करिना. येतात कुटुंबांतल्यान येतात, एकठांय करचें आनी हांकां दिवचें. आतां पळया, एक फावटी हें आतां ह्या वर्सा पुरस्कार दितना थंय कलांगणांत हांवें सांगलें जेजून उदक आसलें वायन केलो, अचरी केलें. म्हजे कडेन उदक आसलें वायन करचें सोडा, उदकच नासल्या कडेन उदक दिवची सयत ती ताकद म्हजे कडेन ना. हें कशें जालें हांव जाणा, पूण जालें. एक वीज घडला, देवान घडयला, पुरस्कार जालें. आतां तुमकां सांगता, आतां हांव तुमचे कडेन हांगा उलयतां, सकयल म्हज्या बॅगांत आतां चॅक आसात येवच्या वर्साची 2020 आनी 3, 20 आनी 4 आनी 20 आनी 5 3 वर्सांची 50 3 चॅक आसात. आतां माणसोपणाक ते आतां वचूंक आसा, तांकां
दिता. तांकां इतलें सांगलें, एक म्हाका मेळ दिवन पयलें सांगलें हांवें तांकां. ओके. ते दिता. चिंते हांव जर काबार मेलो आज फाल्यां 3 वर्सां तरी पुरस्कार करवाल घराण्याचो पुरस्कार 3 वर्सां निरंतर म्हणूंक जायना. 3 वर्सांपर्यंत 3 वर्सां तरी आसा आसा. तितलेंच. भाव भयणीन म्हणलें आतां इतलो केला कशें जावचें. हांव म्हणलें कांय भियेनाकात, देव आसा जाता. आमचें बंधन ना. फाल्यां जायना आमी सांगचें जायना. खंडीत तातूंत बंधन नाही. कमिटमेंट काय ना. अशें कांय ना. पळय म्हणल्यार तें जालें कशें ते निरंतर म्हळ्यार बरीच वर्सां तो चलता आसलो. तेन्ना म्हज्या बापायचो वांटो आमी ते आमचे ते भाट म्हणटा हिदाल म्हणटात हांगा तुमी विकले. ताचे 5 वांटे केले. म्हजो वांटो आमच्या प्रोविन्शनच्या परवणगेन हांवें कोंकणी केंद्रांत दवरले. भावान दिले आनी भयणीन दिले, अशें दिले आनी कोणा कोणें दिले. एमावंट आसलो. हांव केंद्रांत आसता वरेक त्या वाड येता पळय तांतल्यान आमी दिताल्यो. म्हज्या फाटल्यान आनीक दुसऱ्याक नेमलो. त्या मनशान 1 वर्स तो पुरस्कार दिलो. मागीर देतूच तो. ताणें मागीर दिवचें दिना म्हणलें. विचारल्यार हांगा बरयल्लें ना म्हणटालें. कोण जाणा आतां झगडूंक जाताय. बरयल्लें ना. वडिलां कडेन वचून कितें फायदो आसा. तेन्ना हांव आनी फादर मॅथ्यू आसले आमचे आसले. ते पयशांनी विंगड कित्याक दवरचे. विंगड नांवान निधी म्हणून आमच्या जनरल फंडांत आसूं दी आनी आमी आतां वर्साक दिवया अशें ह्या चिंतपान आमी आसले. पूण मनीस बदलता पळय आपले. आतां हांवें पयशे एकठांय करूंक जाय आनी माणसापणान दिवंक जाय. पूण तातूंत म्हाका कांय खंत बेजार येना. देव करता. हांव कोण पोस्टमन ओ कुरियर मॅन इन्स्ट्रुमेंट तितलेंच. फादर ते मस्त खुशी जाली तुमच्या कुटुंबा विशयांत आनी तुमच्या आवयच्या मरणाच्या वेळार ते फोंडवाच्या त्या एका सुचानाच्या प्रारंभ जाल्लें एक अद्भुत एक भोव अपुर्बायेचें आनी एक विशेष रितीचें एक योजन जावन तें रुपीत जालें करवाल घराणो पुरस्कार. आतां तुमी एक जेजुईत याजक जावन तुमचें जिवीत तुमी सोम्या खातीर भेटयलें, सोम्याच्या सेवे खातीर भेटयलें. जाय तितले मेळ आसात. पाद्र्यार जावचें जाल्यार जाय तितले वर्क आसात. पळय तुमी जेजुईत मेळ कित्याक विंचलो? पळय तें हांवें तुमकां सांगलें. म्हजे फिरगेचेंत दोगां विगारा कडेन म्हजो संबंद आयलो. एक फादर जुजे सोज आनी फादर मायकल नोरोना तुमी जाणा कितलींशींच वर्सां तो आसलो. हे दोगी जण पाद्र्या भोव भक्तिवंत. ते सांगता कितले सादे आपल्या जिवितांत एकदम सादे मनीस. तांचें जिवीत म्हाका एकदम बरें लागतालें इतले वेळ. पूण म्हाका सदांच एक सवाल म्हज्या मतीन येतालें आनी म्हज्या आवयक विचारतलो. त्या वेळार पाद्र्या लोक नासतना खंय वचनासले. कोणाच्या घरांत तांणी भेट दिवची फकत वर्साक एक फावटी घराचेर बेजमेंत आसतालें. एक मोर्नाक एक. फादर मायकलान मागीर आनी सुरवात केली. कोण बरो ना ताच्या घरा भेट दिवंक ताणें ती सुरवात केली. फादर जुजे सुजान तशी भेट दिली म्हाका म्हज्या उडासान ना. फादर मायकलान सुरवात केली. अशें नासलें. एक पाद्र्या राती कशें एकलेच रावतात काय कोण ना थंय. आनी म्हाका एकल्याक रावंक जायना. आमच्या घरांत वर्साक एक फावटी आवय आपल्या बापायच्या घरांत राशी वताली. रातभर म्हाका न्हीद पडनासली. पयलीं सुद्दां तिका बेचेन नाका म्हणचें ना. एक रात रावर येता पोतात तुमी आतां आसात न्ही पळय. रात भितर सकट करून वताली. एक रात रावचें दुसऱ्या सतीन येवचें. ती एक रात म्हणल्यार आमकां सादारण एक म्हयनो कसो दिसचें अशें. तितले कुटुंबांत सांगाता जियेल्यार पाद्र्या एकले कशें रावतात काय. तो एकलो पोटलेर आसतालो. तोय बेबदो. तेन्ना पाद्राचे पोटलेर तसलेच बेबदे आसते. पाद्रा ताच्या कडेन कितें उलयता कितें उलोवचें. देखून म्हाका देश ज्याजा कडेन आकर्शण जालें ना. तांचें जिवीत म्हाका आकर्शण जातालें पूण तशें जावंक म्हाका जालें. जेजुईताचें कशें तुमकां सांगलें जेजुराय पत्र हांवें वाचलें थंय जालें. पूण आमच्या घरा सांताची
जिविताची जायती पुस्तकां कोंकणीन आसली. म्हजो बापायक पुस्तकां वाचचे पिशे. जेजुता विशीं हांवें सांत इनास लोयोला जेजुत संस्थेचो घडणार, सांत फ्रांसीस सावेर, मागीर सांत जो बर्कमंट, सांत स्तानिस्लाव कोस्ताका हे सकट पुस्तकां वाचलां. पूण फादर मिगेल प्रो मेक्सिकन जेजुईत मार्तीर, आतां तो भाग्यवत, ताचें जिवीत वाचता म्हाका खूब हें जालें. आनी जेजुईता विशीं जो लेख हाजेर आयलो आमचे ते स्वामी काम करतात ते वाचतात म्हाका दिसलें हांवें एक जेजुईत जावंक जाय अशें म्हाका दिसलें. देखून हांवें 10वी म्हजी काबार जातानच हांगाचे जेजुईत आयले कर्नाटकाचे 2 जाण म्हजे फेरगजेक, आनी तांणी म्हाका सांगलें तुवें येवन गोंजागा घरांत रावयत शिकयतालीं. पूण म्हज्या बापाय नासलो, बापाय उबे आसलो. हांवें म्हणलें ना, म्हज्या पापाक हांवें विचारूंक जाय. म्हज्या बापायन कितें म्हणलें, तें बरें आसा पुता, तुका हांव शिकयतां, हांव जाणा जेजुईतांक शिकप जायचें, चड शिकप जायचें तें हांव जाणा, मुंबय हांवें पळयलां. तूं हांगाच PUC कर आनी आवय की उपकारतलें. PUC जाता तर बापायन म्हणलें तूं डिग्री कर. अशें डिग्री केली. आनी मागीर हांवें म्हज्या बापायक म्हणलें आतां जालां, आतां म्हाका वचूं दी. ताणें खुशेपणान म्हाका सोडला. असो जेजुईत संस्थेंत आयिल्लो जेजुऱ्या पत्राक लागून आनी ते जेजुईत सांताचें जिवीत हांवें वाचलां. चड करून फादर मिगेल प्रो, आतां तो भाग्यवत मिगेल प्रो, ताचें जिवीत म्हाका एकदम आकर्शणाचें आसलें. फादर, आतां तुमी तुमची वोट जाल्या उपरांत खंयच्या शेतांनी तुमचो वावर दिलो? हांव जेजुईत जावचे पयलींच आमकां सेमिनरिस्ट म्हणटात, आमकां स्कॉलास्टीक म्हणटात जेजुईताक आसतना आमच्या तेन्ना आमी गोवा आनी पुना प्रांत एक आसलो, गोवा पुना प्रॉविन्स म्हूण आसलें. तांची एक ऑफिशियल मिटींग आसता मिचून काडलेल्याची. थंय एक ठराव तांणी मांडलो, जेजुईतांक कोंकणी शिकोवचे खातीर एक इन्स्टिट्यूट संस्था जायची म्हणून. आनी म्हजें नांव सुचयलें, कित्याक हांव 9वी शेटीन शिकतना थावन कोंकणी बरयतालो राखण्या खातीर. तशें म्हळ्यार 10वे क्लासींतच म्हजी एक काणी राखण्याचेर छापून आयिल्ली. तेन्ना मोर्सिंजर अलेक्झांडर सोज राखण्याचे संपादक आसले, तांणी ती छापली. 2 धाडल्यो, तातली एक तांणी छापली. बरयतालो आनी कन्नडांत आमच्या इस्कॉलाच्या मॅगझिनाक बरयतालो. एक बरोवचें एक इल्लेशें देणें म्हजे कडेन आसलें आनी सेमिनरींत हांगा जेजुईतांत वता हांवें बरयलें. तांणी म्हाका उत्तेजन दिलें बरोवंक. तांकां कांय कळना हांवें कितें बरयलां, फकत वाचून सांगचें हांवें कितें बरयलां तें, ताचें सारांश म्हणटा पळय तें सांगचें आसलें. जालें म्हणटच थंय ती सुरवात जाली आनी तांणी म्हजें नांव सुचयलें हाका लागून. पूण म्हाका जावंक जाय आसलें मिशनरी, मिसांव वावर करून. हय, ते प्रोविन्शियलाक हांवें सांगलें हांव पळय PhD जातच जॉयन जालां सकट सोडून. म्हाका दोंगुल्ली माद्रेच्या इस्कॉलांत सायन्स आनी मॅथ्स टिचर म्हणून सिस्टर लॉरेन्सिया, ओके, मदर ती तेन्ना मदर लॉरेन्स, तिणें विनंती केल्ली तूं जॉयन जा म्हणून. हांवें म्हणलें ना, हांव जेजुईत जावंक वेता. पूण तिका मात हांवें सांगलें, ओके, कळीत आसलें. पूण म्हजो प्रोविन्शियल म्हणालो ना, तुजें नांव सुचयलां, तूं जर निर्धार केलें हांव तुजे खातीर निर्धार घेता म्हणालो. म्हळ्यार तूं आतां आयकलें, हांव थारायतां तुजे खातीर. वडील वडील. मागीर हांवें खूब जायत्या म्हज्या इश्टांक तांकां विचारलें जेजुईताक. ताणें म्हणलें वय तें प्रोविन्शियल सांगता तें तूंच फावो ह्या कामाक. म्हण तसो हांव वॉलंटियर जालो. ताचे उपरांत हांवें पयलें ताच्या आदींच B.Ed केल्ली गोंयांत, इस्कॉलांत 2 वर्सां शिकयलां. ताचे उपरांत थियोलॉजी करूंक गेलो. थंय थियोलॉजी जाल्लेच व्हड जाल्लीच हांवें भास विज्ञान लिंग्विस्टिक्स MA केलें डेक्कन कॉलेजींत. मागीर 2 वर्सां M.Phil. तेन्ना M.Phil कंपल्सरी आसलें, PhD स्ट्रेट करूंक जाय नासली. ओके. मागीर PhD थंयच कोंकणी लेक्सिकोग्राफी कोश म्हणजे डिक्शनरीचेर ओके रिसर्च करून PhD घेतली. आनी मागीर 1986 पासून थॉमस स्टीफन कोंकणी
जॉयन जाताना कितें जालें, जॉयन जाताना न्ही म्हाका कोंकणीच्या कामाक विचून काडलो पळया. वय म्हणलें तेन्ना हांवें प्रोफेशनाक म्हणलें जेजुइतांक कोंकणी शिकोवच्या खातीर म्हजी व्हडली गरज ना फादर, तुमी कोणाकय अपॉयंट करूं येता, पूण आमची जेजुइतांची परंपरा आसा रिसर्च. आनी ताका हांवें सांगलें, तो बारीक हुशार जालो, म्हाका तर बरोवन दिया, म्हाका तें जाय आसलें. हांवें सगळें बरोवन ताका संशोधन. वय रिसर्च वर्क. ताणें म्हणलें हेंच आमकां जाय, रिसर्च सेंटर. मागीर ताका कितें नांव दिवचें? फादर थॉमस स्टिवर्स, जेजुईत, इंग्लीश जेजुईत. कोंकणीचें व्याकरण बरयल्लो आनी छापलेलें व्याकरणा भितर, भारतीय भासा भितर कोंकणीचें व्याकरण पयलें. संस्कृत न्ही, संस्कृत व्याकरण बरयलां पूण छापून येवंक ना. तामीळ व्याकरण बरयल्लें आसलें, छापून येवंक ना. कोंकणीचें व्याकरण पयलें. कित्याक छापखानो गोंयांत 1556 वर्सां जेजुइतांनी गोंयांत हाडलो. थंय तें छापलें, ताचें नांव दिलें थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्र. वय एक निजागी एक वर्त एक संस्था आनी ह्या वर्त्या संस्थेची एक जबाबदारी तुमी काणगेली आनी ते स्थापनेतून सबार वर्सां पर्यंत त्या संस्थ्यांत तुमचो मोठो वावर तुमी दिलो. वय. आतां कोंकणी केंद्र, थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्र, ह्या केंद्रांत तुमचो अनुभव कसो आसलो फादर? म्हजो अणभव, आमी दोग जाण, फादर मॅथ्यू आल्मेदा आनी हांव. पयलो तो डिरेक्टर, ताज्या हाता खाला हांव वावर करतालो आनी परत्यान तो म्हाका म्हणटालो आतां तुवें घेवंक जाय. हांवें म्हणटालें नाका फादर, तुमच्या हाता खाला हांव वावर करता, कितलोय तुमी म्हाका वावर दिया, हांव करतां. आमी दोग जाण अशे जेजुईत 20 आनी 4 वर्सां सांगाता जियेल्या कोंकणी केंद्रांत. कुडी मात 2, आत्मो एकच. आत्मो काळीज मन एक. आमचे इतल्या एकवटान आमी, तो म्हजे प्रास व्हड, जाणवायेन व्हड, अणभवान व्हड, पूण आमी वेगळे न्हय, एकाच चिंतपाचे. तितलेच तळमळीन आमी कोंकणीचो वावर आमी केल्लो. आनी थंय पयलीं आमी आसलो मिरामार लॉयला हॉलांत, थंय सुरवात जाली. मागीर तें ल्हान पडटा म्हणून आमी जागो सोदलो. शेवटी आमी पर्वरी आमचो जागो आसा जेजुइतांचो, थंय झेवियर सेंटर ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च म्हूण आसा, इतिहास सेंटर, इतिहास. तें हें केंद्र बांदलें आनी 2 वर्सां लागलीं तें बांदूंक. तें बांदतना हांवें एक सुपरवायझर पूण कितें सांगू, म्हजी वळखूच कोणाक मेळना थंय आयिल्ल्यांक. माथ्याक एक चेपें, गमबूट, मेळे वस्तूर घालून कामगारां सांगत हांवें काम केलां थंय. ते सारकें काम करनासतना दाखयलें ताका सिमेंट कशी घालोवची, ओके, रॅम्प कशी गाळोवंक जाय. आनी कॉन्ट्रॅक्टर नासलो काय ना. तें केंद्र बांदलें. आज तुमी केन्ना पर्वरी गेल्यार तुमी तें पळोवंक येता. एक हांवें फुडाकार घेतलो म्हणून व्हडवीक सांगूंक न्हय, जेजुइतांक दिसता इतलें सोबीत बांदप जेजुइतांचें खंयच ना. म्हळ्यार आमच्या प्रांतांत इतलें सोबीत बांदप खंयच ना. सर आमच्या तुमी ते तुमचो वावर दिलो, लांबा चौदे पर्यंत वावर दिलो. ते संशोधन चलतलें तितलें न्हय आसतना आनी कितें पुरा एक्टिविटीज चटवटीको ते थंयसर जाताल्यो. आमी एक मिनी बॉटॅनिकल गार्डन, म्हाका झाडांचें म्हणलें सांगलें पळया तुमकां, झाडांचें गार्डन म्हळ्यार गोंयची कितलीं फळांची झाडां आसात पळय, रूख ज्या कंपाउंडान आसल्या, व्हडली सुवात ती. व्हडली सुवात म्हळ्यार 8 एकरी सुवात आसली, सकट सांबाळ्ळी. मागीर एक फळांचें झाड हांवें हाट लायिल्लें आसा. ओके, कडेरां, बेणसां, जांबळां, पिटकुळां, ही सगळ्यो फळां पळोवंक. आनी तांकां तें नांवां दिल्लें हांवें तुमकां सांगलें. बॉटॅनिकल स्टुडंट गोंयचे कॉलेजी भुरगीं थंय येतालीं, कित्याक तांकां एक रेडीमेड हांगा मेळटा सगळें तांचे प्रोजेक्ट वर्क करूंक झाडां विशीं. सकट इन्फॉर्मेशन. बॉटॅनिकल गार्डन तयार केलें. आमकां गोवा बॉटॅनिकल सोसायटी थावन अवॉर्ड मेळ्ळें बेस्ट मेंटेन प्रायवेट गार्डन म्हूण. तातूंत हांवें केलें. कितल्याशा प्रकारची कुंकडां पोसलीं विविध, हांसा म्हणा, गिनी फावल्स, पारवे, दुसऱ्या प्रकारची कुंकडां. ते कोच्ची कोळी म्हूण तुमी आयकलां आसतलें, झुजाचे कोंबे वय तसले. म्हळ्यार कितें तुमी केलां जाल्यार त्या एका वाठारांत, खंयच्या एक वाठारांत तुमी करचे. हर एका वस्तूक कोंकणीचें एक रिलेशन तुमी लिंक केलां. मागीर आमी ती तांत्या विकताल्या कोंबयांची, विकची. मागीर
रांदे लावची आनी हांव सगळे सारे हे रासायनीक सारे कॅमिकल सारे वापरनासलो. आमचे कंपोस्ट कित्याक आमची पानां आसात ताचे सारे करचे, आंबे विकचे, काजू बियो, रेटे, रिंगो म्हणटात रिंगो, तो रेटे. हे सगळें नॅचरल विकचे. तें जालें. तें जातानाच हांव थॉमस टिल्डर कोंकणी केंद्र सुरू जावच्या पयलींच रेडिओ प्रोग्राम दितालो कोंकणी गोंयांत. मागीर मंगळूर आयल्यार मंगळूर आकाशवाणीचेर म्हज्यो कविता जाताल्यो, उलोवपाय जातालीं. मागीर दूरदर्शनाचेर दिवंक सुरू केलें. दूरदर्शनाचेर सोंपेपणी तुमकां प्रवेश मेळना, पूण म्हाका मेळ्ळो. आनी दुसऱ्यांक हांवें आपूण व्हरन हें केलें. मदर तेरेसा ब्रास बँड म्हूण तुमी आयकलां आसतलें होनावर वय अडिनबाळ, अडिनबाळ, वय. तांकां थंय व्हरन तांचे प्रोग्राम दिला. आनी आजुनूय ते परत्यान ते टॅलिकास्ट करतात. रेडिओचें जालें, टीव्हीचें जालें. फादर, आतां आमी कार्यक्रमाच्या निमाण्या हत्तार आसा. वय. पूण ह्या घडये एक विशेष सवाल तुमचे मुखार दवरूंक म्हाका एक अवकाश दिया. कित्याक म्हळ्यार तुमी इतल्या वर्सां जावन कोंकणीची सेवा केल्या, वय. कोंकणीचो संशोधन केलां. पूण ह्या कोंकणीच्या विशयांत एक बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार आमचे समुदायाचे चिंता आसता. म्हळ्यार एका जाग्यार कोंकणी हर एका जाग्यार तो मुखार वेताना आमचे उलोवची रीत, आमचें आचरण, कोंकणी आचरण, उलोवची रीत, भास ती सपरेट दुसऱ्या वेगवेगळ्या रितीर जावन आसता. पूण सकड चिंतूंक वेचे बदलाक एक आसा, आमी मंगळूरकार, तुमी गोंयकार, आमी गोंयकार, तुमी मंगळूरकार. ह्या मनोभावा विशयान तुमी कितें सांगता? आमी मंगळूरकारूय न्हय, गोंयकारूय न्हय. कित्याक तें सांगता, गोंय एका वाठाराचें नांव म्हूण कोणें तरी गोंयांत रावलो आमी गोंयकार म्हणलें जाल्यार समजूं येता. पूण मंगळूर एका शाराचें नांव. आतां मंगळूर थावन पयसो ते भडकळ आसल्याक मंगळूरकार कशें म्हणूं येता? कोंकणी लोक कारवार आसा, होनावर आसा, कुमटा आसा, शिवमोग्गा आसा, हासन आसा, सकलेशपूर आसा, मडिकेरी थंय आसा. बरें, ह्या लोकांक कितें म्हणचें आमी? पूण हांव इतलेंच म्हणटां, आमी कोंकणी मुळाचो लोक न्हू, आमी कोंकणी. सिंधी उलयता तो सिंधी जाता, बंगाळी उलयता तो बंगाळी जाता, मराठी उलयता तो मराठी जाता, कश्मीरी उलयतलो तो कश्मीरी जाता. तर कोंकणी उलयतलो मंगळूरकार आनी गोंयकार कसो जावचो? तो कोंकणी जाता. कोणाक जर आपणा मंगळूरकार म्हणलेंच एक पिल्लो लावंक जाय, ते म्हणटात तुजें तें रिजनल आयडेंटिटी, वाठाराची आयडेंटिटी, ती तुजे संस्कृतीची न्हय. कित्याक भारतांत आमची आयडेंटिटी भाशे वयल्यान वता. आमची भास कोंकणी जाल्ल्यान आमी कोंकणी. आमच्यो कोंकणी बोलयो तुमी म्हटलें भास बदलता, ते कोंकणीच बदलता न्हय, कन्नडा भास बदलता. कन्नडा भास तुमी धारवाड वचा, ते कशें उलयतात? बन्निरी म्हणटात वय ना, बर्री. कोतुकोळ्ळिरी म्हणनात, ते कुंड्री अशें उलयतात. भास बदलता वाठारा प्रमाणे, धर्मा प्रमाणे, जाती प्रमाणे आसा. कोंकणी तूं खंयचीय उलय, पूण उलय. हांव म्हणटां तूं कोंकणी मनशां कडेन कोंकणी उलय, आनी तेंच हांव करतां. आनी हांव गोंयांत आज वरेक हांवें जेजुताची घरां सोडल्यार भायर खंयचेच इगर्जेंत इंग्लीश भाशेन मीस केल्लें ना, कोंकणीच भाशेन. कन्नडा वाठारांत वतना हांव कन्नडा भाशेन मीस करता. महाराष्ट्रांत मराठी मीस म्हूण भेटून जिवदस पळय करता, पूण गोंयांत हांव कोंकणी करता. हांगासर आयल्यार कोंकणीच म्हूण सांगा. म्हणजे मीस सद्याक अशें चल्लां. देखून आमचो अभिमान, आमची अस्मिताय, आपलेपण कोंकणी. आमची भास प्रमुख, प्रदेश प्रमुख न्हय म्हणचें तुमी. न्हय, प्रदेश आसा, प्रदेश मागीर. ओके. पूण आमची आयडेंटिटी कोंकणी, भास आमची कोंकणी न्ही. आमी खंय गेल्यार आमची आयडेंटिटी कोंकणीच उरता. वाठार बदलता जायत. मस्त देव बरें करूं फादर. भो आपुरबायचे एक लागीं कितलो वेळ जालो आमी सांगाता पसून उलयल्या आनी विविध विशयाचेर आमी कुटुंबा जिवितांत देवापण जावन संस्कृती जावन भास अशे विविध आयामाचेर आमी एक भासाभास चलयली, एक संवाद चलयलो. म्हाका निजाकी व्हरतो संतोश. आनी आमचे विक्षकी भोव आपुरबायेन हे कार्यक्रम विक्षण करून आसात.
तर ह्या म्हज्या जिवितांतल्या मॅटाक म्हळ्यार तुमच्या जिवितांतल्या मॅटाक संबंद जाल्ले एक बरो एक संदेश आमच्या विक्षकांक. संदेश इतलोच, आमी मातयेंतली मनशां मातयेक पाठीवयची. हांव व्हड तूं ल्हान, हांव बरो तूं खोटो असलें चिंतप नाका. आमकां देवान कोंकणी घराण्यांत जल्माक घाला. आमी कोंकणी म्हणून मांडून आमी कोंकणी क्रिस्तांव ही आमची अस्मिताय मांडून घेवया. घरांत कोंकणी उलोवया. खंयच्याय माध्यमांत आमी शिकूं, जाय जाल्यार इंग्लिशीन शिका ना जर्मनान शिका, आडखळ ना, पूण कोंकणी मनशां लागीं आमी कोंकणी उलोवया. आनी ही आमची भास, ही आमची संस्कृती आमी उरोवया. आमचे मुखले पिळगेक जनांगाक आमी दिवया. होच म्हजो संदेश. देव बरें करूं पालक. भोव अपुर्बायेचो संदेश तुमी आमच्या सर विक्षकाक आनी आमकां सर्वांक दिलो. ह्या कारणाक आमी तुमकां आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें. मोगाचे विक्षकर, भोव अपुर्बायेचे कार्यक्रम म्हज्या जिवितांतले मेळटा. आनी आज एक जेजुवीत याजक, एक कोंकणी मोगी आनी एक साधक आनी कोंकणे खातीर लांबायेची सेवा दिल्ल्या एका महान व्यक्ती सवे थोडो वेळ करचोचो एक वर्त अवकाश हांगासर आमकां मेळ्ळो. ह्या अपुर्बायेच्या कार्यक्रमांत आमचे संगी तुमी सांगात दिल्ल्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जर तर तुमकां हें कार्य भोव बरें लागलें, कटीच साव तुमी हें कार्य शेअर करा आनी हें कार्य लायक करा आनी ह्या कार्या विशीं एक बरी अभिप्राय तुमी आमचे संगी वांटून घेया, कमेंट करा. तर मुखले कार्यक्रम तुमचे संगी सादर करता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. तवळ पर्यंत आमी मोगान आशा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी